सदांच सांबाळ मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी गोरलेले मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले आमच्या गरजांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदी तांच्या गरजांनी तांच्या दुखांनी तांच्या विघ्नांनी हांव तूं सोदी मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणांनी भरलेले
Today we celebrate the feast of Saint John Vianney. Jean-Baptiste Marie Vianney was born in Dardilly, France on May 8, 1786. He was raised in a Christian home and had great admiration for the Catholic priests who would work in secret during the French Revolution. In 1809, John was drafted into Napoleon Bonaparte's army. However, the morning of the army's departure, John went to church to pray, but returned to find that his comrades had left without him. That night, he met a man who agreed to guide him to the army. È più che mai appropriato che in questo giorno noi invochiamo la Vergine Maria anzitutto come Madre della Misericordia. La porta santa che abbiamo aperto è di fatto una porta della misericordia. Chiunque varca quella soglia è chiamato a immergersi nell'amore misericordioso del Padre, con piena fiducia e senza alcun timore. E può ripartire da questa basilica con la certezza che avrà accanto a sé la compagnia di Maria. Lei è Madre della Misericordia perché ha generato nel suo grembo il volto stesso della Divina Misericordia, Gesù, l'Emanuele, l'adesso di tutti i popoli, il Principe della pace. Il Figlio di Dio, fattosi carne per la nostra salvezza, ci ha donato la sua Madre, che insieme a noi si fa pellegrina per non lasciarci mai soli nel cammino della nostra vita, soprattutto nei momenti di incertezza e di dolore. Sottomondo angelo deciso o continuato non c'è tu caveco तुझे कुटुंब एकटाई साथा बाबा विश्वास मोगु साथा तुझे कुटुंब एकटाई साथा बाबा विश्वास मोगु साथा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाची भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. तो
तशेंच दुसरें तेसां जुझे प्रेशस नुनीस हाच्या आत्म्या पासत भेटयता. देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. कियन वाज तशेंच जेझलिना फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. वस्तो रे बोड तुजो बावाट तुका जाय तशें जावं दी. अशें आज जेजू ओस्तोरी जी आपले देंवचार बसून पिडापीड सोंसता, जी प्रार्थना करता जेजू लागीं तिका म्हणटा. आमी बावार्थान जेजूशी येता. बावार्थान जायते पावटी आमी मागता, आमकां जायते पावटी मेळना. जायत कुडी आमी उण्या बावार्थान मागता वो दुबावता. ह्योस्तोरी जेजूचे तीर बरवोसो आनी बावार्थ दवरता. ताका लागून तिच्या मना प्रमाणें जें कितें ती मागता तें जेजू तिका फावो करता. आमकांय ह्या संवसारांत जियेतना आमी जायते पावटी ज्यो वस्तू बावार्थान मागीत जाल्यार आमकां देव फावो करतलो म्हूण आज आमकां देव आश्वासन दिता. तर ह्याच बरवशान आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी खोतखोत्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटून घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या वारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचलय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेरेमायास प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता. त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुडीचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी परजात जातली. सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तलवारांनी वाटवलोली तांकां ओडोन्यांत बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपले विस्वासाच्या जाग्यार वेता. पयस तावन सोर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडटा. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावला. इस्रायलाच्या आंकवारी हांव तुमकां आनेकदां बांदून वेता आनी तुमी बांदून येतलीं. नव्या शेरुंगांतलोली कुशाल कोतोल्या बरोबर अनेक पावट दोलकी घेवन तुमकां नाचूंक भायर सोदतलीं. सामारियाच्या दोंगराचे अनेक पावट तुमकां दाकां मोडे लायतलीं. वोपी वोपूंक गेल्ले ते आपले फळ भोगूंक येतले. असले दीस येवचो जालो की राखणदार एफिमानाच्या दोंगरार बोबाड मारतले. ऊठ, सियोनार चडून वचुया. सोर्वेस्पोर आमच्या देवा सोशी
या सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशळकायेन ताडयो मारात, राष्ट्राच्या फुडाराक जोयजोयकार करात, परगोटात, वाखाणात, आद्दून म्हणात. सर्वेस्पोर आपले पोजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणया, जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्याक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच तांकां जोमाक उत्तलो. जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो तो ताका राखता. जबाब, जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाचे दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराचें उत्तम वरदानां बगूंक जोम्यांनी लोटून येतलीं. जबाब, जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान आसतलीं. तरणाटे आनी मात्रे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांच्या रुदन सोंपून तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतली आनी दुखाच्या बदलेक दितलो कुशळकाय. जबाब, जसो गवंडी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोराक सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय. एक गोड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोराक सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय सर्वेस्पोराक सूय, सूय. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोट चोरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी एक उयेल मारली. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता, पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडयांक सोशी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सूर पोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेसून तिका म्हणलें, आगे, वोड तुजो बावाड, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी अडचणीक सांपडटा, जायते पावटी प्रश्नाक सांपडटा. असले वेळार आमकां खंय वेचें, कोणा लागीं आदार मागचो, कोणा लागीं सहकार मागचो हें आमकां कळना. पूण जायते पावटी आमी देवा सोशी येता
आनी देवा लागीं आमी प्रार्थून मागता सायबा हें म्हजें काम जाल्यार पुरो ह्या म्हाका मेवल्यार पुरो ही म्हजी वस्त जाल्यार पुरो अशें आमी प्रार्थता जायते फावटी आमी रोडून मागता जायते फावटी आमी प्रार्थना आमची दुसऱ्यांक उबारूंकूय आमी तांकां जायते फावटी सांगता असले वेळार जायते फावटी आमची प्रार्थना मेळनात आमकां आनी मेळनात देखून आमी जायते फावटी निराशी जाता आयचे अशेंच कितें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा जेजू तीर आनी सिदोन प्रांतांसून गेलो आनी अशेंच तो वेताना एक कानाची अस्तोरी आमी जाणाव जुदेवांक आनी कानाचे अस्तोऱ्यांक पडो नासले म्हणटकूच तांकां किरीत भाशेन किकोंत कशें ते दवरताले आनी जेजू तिका बेसारमाय न्हय पूण आयको नासलेल्या भाशेन करता आनी तिका किकोंत न्हय पूण आपल्यान ती कितें प्रार्थून मागता ताचेर आपल्यान किरीत भाशेन नदर घालूंक ना वो तिचे आयकोंक नासलेल्या भाशेन करून तिका तो सोडून मुखार वेता आनी शीस येवन जेजू लागीं मागतात सायबा ती केदें व्हडल्यान बोवाळ मारता ती प्रार्थना करता तिचे आयक आनी जेजू म्हणटा आपल्याक फकत इस्रायलाच्या सांडलोल्या गोरच्यां खातीर ह्या संवसारांत धाडला एके भाशेन जेजू तिचो बावार्थ आमी म्हणटले हांव तपासता पळय तपासता करप पूण जेजू आपल्या शिसांक कितें तरी दाखोवड करूंक सोदता कितें की ती कानाची जावन देव ही सोडवण न्हूच इस्रायलाच्या घराण्यांक पूण दुसऱ्या मनशांक ही सोडवण फावो करतलो आनी हेंच करूंक आपल्याक ह्या संवसारांत पाठयला म्हूण जेजू तांकां दाखोवड करूंक सोदता हाका लागून जेन्ना ती अस्तोरी मागता सायबा म्हजी दूद तिका देंवचार पिडाक पीड करता पाव सायबा तिका आनी जेजू तिका म्हणटा गोरच्या भुरग्यांचें काण काडून सुण्याच्या पेटाक दिवप सारकें न्हय एका सुण्याक तिका सोर करता आनी आमी जाणा बाबा भयणीनो आमकां तर कोणें सुणें म्हणलें जाल्यार आमकां व्हड ओकमान दिसता आमकां व्हड ओकमान जाता आमी मागीर सगळे तिडकीन भरता पूण ह्यो स्टोरी तिडकीन बरोना ती जाणा जेजू लागीं आपल्याक मागीत जाल्यार आपल्याक तें फावो जातलें बावार्थ ती ताचेर दवरता आनी किरीत भाशेन ती जबाब दिता वय सायबा दोनयाचे मेजावाले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे काडटात ताट करून जबाब दिता तेन्ना जेजू सगळोच अकस्मात ती जबाब तिचो आयकून एकदम जेजू सगळोच आपुणूच एके भाशेन म्हणटा आगे अस्तोरी व्हड तुजो बावार्थ तोटाक जाता कित्याक असलीं उतरां एके कानाचे अस्तोरेंतल्या तोंडांतली येवप म्हणल्यार जेजू सारको तोटाकता आनी म्हणटा तुका जाय तशें जावं कित्याक तुज्या भावार्थान तुका हें फावो जातलें आनी त्याच वेळार तिची धूव जो देवचार बसून तिका पिडापीड दिता ती बरी जाता बाबा भयणीनो जायते फावटी आमकां देव घोडी आमचो भावार्थ तपासता अशें आमी म्हणटा घोडी देव आमकां आमच्या भावार्थान कितें उणें आसा तें पळयता जायत कसल्या भावार्थान वो दुबावान आमी मागता तें गरजेचें खरेंच देव करतलो हें आश्वासन आमकां आसा काय जायते फावटी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तरी पूण आमी हांगा थंय वेता हांगा थंय भोंवता हांगा थंय आमी मागूंक लायता कित्याक आमकां बरोवचो ना आमकां घोडयेक तीर भावार्थ त्याच आमच्या दोनयाचेर ना जेजू म्हणटा हांव आयलां न्हयच इस्रायलाच्या घराण्या खातीर पूण सगळ्या मनशांची सोडवण करूं आमची सोडवण देव करतलो दुसऱ्यांची देव सोडवण करतलो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेरेमिया प्रवादी इस्रायल पोरचेक बरवंसो दिता देव तुमकां परतून आसा तशी पोरजा तुमकां सगळें दितलो हो भावार्थ आनी बरवंसो तुमी दवरात आनी ह्याच देवाचेर विस्वास दवरून तुमी तुमचें जिवीत फुडें सारात आमी बाबा भयणीनो देवाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना देव आमकां जाय त्या देण्यांनी भरतलो देव आमकां सगळें फावो तें दितलो गरज ना तें देव दिवचो ना वेळ देव काडटलो जाय कित्याक देव जाणा आमकां केन्ना हें गरजेचें केन्ना आमकां तें फावो जावंक जाय तें तर ह्याच बरवशान आनी भावार्थान आमी जेजू लागीं मागुया ताचेर आमी आमचो भावार्थ दवरुया आनी किरीत भाशेन आमच्या जिवितान येतात त्यो आडकोळ्यो देवा मुखार दवरतना ही कानाची अस्तोरे भाशेन देवा लागीं मागतना आमकांय आमचो भावार्थ जिवो कोर आनी उदीक ह्या संवसारांत जेजूची पाटलावदारां करतना ताचे राज विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां कुरपा दी म्हूण विसांत कोतकोत्यान मागून घेवया
भेटोने वेळार घेतली या C20 पेज नंबर 36 C20. Calvarazo oro tava, vedi c'è poi alcanzata, tu sos smogado, dove doita, dove è porta, Igos mata, mogal bapa, doya dote, Ibe doni marutuge, ibe kuni marutuge, ituji puza urceriti, omos kakaku dino aseri, dispoliso rosnaravi, bedoi tabeva. Murgi tuji moga bapa doya tode ibe doni marutuge ibe doni marutuge. मोठ्या बाबा भयणीनो हे मोठे आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनातले मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्फूर्त मानून घेऊन सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी नेती सर्वेस्पराक इबादत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वरशान करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणेचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता मोगताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्फूर्त स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियेयात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे हेंपोर चुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बावार्थान केल्लें मागणें देव निराशी करिना आमकां केन्नाच. तर ह्याच बावार्थान आमी जायते फावटी हें जेजून शिकयलेलें प्रार्थना करता पूण आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक आमी विसरताव. आज तांकां आमी बोगसूंक जाय तांचो उगडास करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोतरेकताव तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची गावड कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची गावड कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तू चिसू जाचेर बावार्थ दवरल्या उपरांत आमकां सगळें मेळटा. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें मोगाळाची जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. ही घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D15 पेज नंबर 55. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखी जशें उदक उज्या दिव्या मोळ दिसचे येवं
सोडून मरुभूमीचे तुझ्या दिव्या कळवीचे युद्राक सोडून मरुभूमीचे तुझे बघून म्हाका जिवी नामर जेसू आनी पोवली तुझे बघून म्हाका जिवी नामर जेसू आनी पोवली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सुर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचून यात बावार्थान आनी बरवशान जीव क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये माये पळे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या एका निर्भाग्या पातक्याक पातक्याक तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माई एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी आसऱ्या आनी बोरवाशा बोरवाशा पातक्याच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बोरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक एका दुर्बल जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याक भेटयता भेटयता तुका तुका तुजो सासणाचो तुजो सासणाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दितां. देवाक दिता. दिलोय देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे खातीर हो विस्वास हो विश्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या सासणाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वसावाची सर्वसावाची खोटा खोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजती मजती हांव जोयत व्हरतो. व्हरतो. हांव जाणो जाणो तूं म्हाका म्हाका मजत दितली म्हूण. दितली म्हूण. जर हांवें हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार केल्यार तुजेर पातयो पातयो पूण भियेता भियेता पातकाचे ताळणे पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन आनी इबाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हूण मजत म्हूण म्हजो हो तर हो तर व्हरतो तो उपकार व्हरतो तो जो मागता जो मागता तुजे थंय. तुजे थंय. आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता दिसता त्या प्रमाणे प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूंक हांवें सांडू म्हज्या देवाक. म्हज्या देवाक. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्त्र्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. बागेदी मरे देवाचे माये आमो पेगा तुजे ती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कोर नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू मागिती बरे देवचे मायेत आपोवपाय खातीर नेतिको आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कोर नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू मागिती बरे देवचे मायेत आपोवपाय खातीर नेतिको आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत मरे आदार दी अदृश्टाक सापडलेल्या सापडल्या मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शहरातील देवाच्या मुळ्याऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्या पासून फावो कोर तुझो आदार सगल्यांक जे मागतात तुझो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरसाक आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो येतेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगल्या पिडेस्तां पासत करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया भोव करून जे कोण ही महामारीन पिडेस्त जाल्ले आसात तांकां सगल्यांक पेकोणेचो हात लायन तांकां सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी आमचें उदक तुजेशी पावय. सोम्या आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां कालतोगूं. शेवटाक गीत घेवया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची तूं गेराणी आमी तुजी भुरगीं आमचे गांवचे शेरांतली आयगे गावी ती विणोवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली रिवार माये सिरोगिरी गांवांत आमच्या गोरगोराणी कोर शांतीची आमची शिरी. संसाराची तूं गेराणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमची गांवचे शेरांतली आयगे